नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. 5 राज्यांच्या निवडणुकीचे निकाल आयले. ताजे उपरांत उत्तर गोंया भितर उमेदवारी खातीर सामकी भाजपा भितर सामकी टग ऑफ वॉर सुरू जालें. इंडिया अलायन्साची मिटींग पोस्टपोन जाली. ह्या सगळे गजालींचेर आज आमी उलयतले आनी आमचे चारय एडिटर आमचे बरोबर आसात. सुयश गावणेकार, किशोर नायक गांवकर, जोयल अफान्सो, पांडुरंग गांवकर. ऑल ऑफ यू वेलकम. आणि एक सुरवात आय थिंक ओपनिंग जेन्ना आमी करतात तेन्ना 5 राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकाला वयल्यान करपा जाय. आनी जावं प्रश्न सुयश सगळे जाण विचारतात वेदर 2024 इज अ डन डील. हे निकाल पळयतकीर तुका अशें दिसता आनी ताजे उपरांत जी इंडिया अलायन्साची परिस्थिती जाल्या की 2024 इज अ डन डील. डन डील म्हणपाक डन डील हें कित्या वयल्यान जालां तर NDA कडेन मोदी आसा. इंडिया अलायन्स जें आसा आतां रिजल्ट जर नवे पळोवची, इंडिया अलायन्साचो प्रॉब्लेम जालो कितें जाता, बार्गेनींग पावर गेली काँग्रेसीची. मेजर फॅक्टर ह्या रिजल्टान. म्हणजे आतां दुसऱ्या दिसाच्यानच सगळे अलायन्स पार्टनरांनी सिग्नल दिलें की काँग्रेसीची मिटींग सुद्दां जी काल जावपाची आशिल्ली इंडिया अलायन्साची, ताका प्रत्येकानी तोमणे मारपाक सुरू केले. कितलेशाच लिडरान TMC धरून, तुगेलो SP धरून, JDU धरून सगळ्यांनी मिटींग स्कीप केली. म्हणजे आतां प्रत्येक जाण काँग्रेसीक नखरे दाखयतालो. काँग्रेस डजंट हॅव नंबर्स. सो तो एक गजाल, तो मोठो सेटबॅक काँग्रेसी खातीर. आतां नॉर्थ सावथ डिवायडाचेर तो पॉयंट जर समजा विचार केलो, म्हणजे ह्या निकालांतल्यान घडये हिंदी हार्टलँड अथवा नॉर्थ स्टेटी आसात तातूंत BJP स्ट्रॉंग जाली. पूण तरी BJP सावथाक पेनेट्रेट करूं शकची ना. कित्याक इट इज अ हिंदी हार्टलँड वर्सीस रिजनल डिवायड असो जर म्हणलो. इंडिया अलायन्स जावं काँग्रेस जावं BJP, दोगांय ह्यो दोनूय नॅशनल पार्टी, मेजरली पॅन नॅशनल आशिल्ल्यो दोनूय पार्टी. कितलेंय जरी तांणी केलें, तांकां रिजनल कॅरेक्टर आशिल्ल्या रिजनल पार्टी कडेन टायअप करप, अलायन्स करप, आघाडी करप आनी इलेक्शन फायट करप इज अ व्हेरी ट्रिकी अँड डिफिकल्ट इशू. कारण दे आर पॅन नॅशनल पार्टीज. ताका लागून कारण प्रत्येक पार्टी जाचे कडेन ते अलायन्स करपाक वतले, दे हॅव अ रिजनल कॅरेक्टर. तो मागीर इवन हिंदी हार्टलँडांतलो बिहाराचो JDU आसूं, तेवटेन SP आसूं, हेवटेन TMC आसूं, DMK आसूं, नाल्यार तेलंगणा TRS आसूं, दे हॅव अ रिजनल. नाल्यार गोंयाक गोवा फॉरवर्ड आसूं, नाल्यार RG आसूं, देअर कॅरेक्टर इज रिजनल. ती पार्टी BJP जावं काँग्रेस आसूं, हांचे कडेन अलायन्स वतना तांकां आपलो कॅरेक्टर डायल्यूट करचो पडटलो, वीच इटसेल्फ कॉस्ट देअर एक्झिस्टन्स. सो ही अलायन्स आर व्हेरी डिफिकल्ट. सो फायनली इलेक्शन कशें जातलें 2024चे, BJPचें ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर तें BJP कडेन आसा. कॉमन लिडरशीप, एक सर्वमान्य जगतमान्य लिडरशीप BJP कडेन आसा. 28 जवळ जवळ 18-19 राज्यां BJP कडेन आसा. काँग्रेसी कडेन 2-3 अशे सगळे फॅक्टर. पॉप्युलिस्टीक स्किमी ते आतां हे पळय विकसीत भारत घेवन दारांनी वतात, तसले प्रोग्राम चलोवपी तांचे कडेन पार्टी कॅडर आसा. हे सगळे जर फॅक्टर आसा, काँग्रेसी कडेन हातूंतलो खंयचो फॅक्टर आसा? Very good. On that point, Joel, do you feel 2024 is a done deal? See, Pramod, I think the Congress has not learned its lessons from the past. You know, if you see, the trend is somewhat similar. What the Congress is doing is they are relying on veterans to deliver. Veteran म्हळ्यार खूब आमचे गेलोट आनी सगळे veteran leaders. What BJP is doing is they are playing very strategic politics. You know, they will purely go by winnability. If you see in Goa, they did the same thing where they have even sidelined their own senior leaders, counting winnability as a factor, and that is where they have scored big. Finally, what counts is your winnability. तुजी ती व्हडली एक्सपिरियन्स आसूं, कितलीं वर्सां 20-30 वर्सां आसूं, कांयच उपकारना. Here also the same thing. They've relied on veterans or seasoned or very old senior campaigners to deliver, and they have failed. Also, Congress doesn't have a second rung of leadership. If you see their cadre, suddenly मागीर एक वॅक्यूम आसा पळय, तितून भितर आनी मागीर एक न्यू अपकमिंग लिडरशीप दिसना तुका. पयलींचे ते आमचे सचिन एंड अदर्स
were there, very few leaders cropped up in the middle segment, but apart from them, there was no name which is actually could rise up to that level. So the BJP has groomed leaders at every level, grassroots जाऊन, मध्ये जाऊन, there is a constant growth of leaders coming in. So that is what is holding them in that position. And 2024 is a done deal is because of the fact that they have got a nice strategic balance in their party, which is visible across, where they can, I think Congress is not even coming close to giving them a good fight. Forget about winning. In this scenario now, see, they have just walked away with 3 states. I mean, that shows so much. You are talking about India alliance, you are talking about this, खूप उशे गजाली जाल्यो हितून कॅम्पेनिंग आमचे भितर बी, पण ultimately the results that matter finally. In results, BJP has shown, the Prime Minister also has said that there are lessons to learn here. So all in all, किशोर हो जो मुद्दो आहा की आमकां हरशीं 24 इलेक्शन बी लागीं ते पत्रकारांक उमेद जाता. ह्या 3 राज्यांची इलेक्शनाचे रिजल्ट पळयतकीर आमगेली 2024ची उमेद गेली म्हणटा काय उमेद दवरपाची ना. उमेद ही डेमोक्रेसीन सदांच इलेक्शन हो एक म्हत्वाचो टप्पो आसता आनी त्या इलेक्शनाची उमेद ही आमच्या देशवासियांनी दवरचीच पडटली. त्या उमेदीचेरूच आमची डेमोक्रेसी टिकून उरतली. हे सामकें अशें आयडियलिस्टीक वाक्य मारून सुरवात केला. सुयश आनी जयलान बऱ्या पद्दतीन विशय एक्सप्लेन केलो. प्रमोद, म्हाका कितें दिसता की काँग्रेस पार्टी जी आसा, जी भारत स्वतंत्र जाल्या उपरांत जी सत्तेर येयली, ताका पयलीं इंडिपेंडन्स मुवमेंट ताका लिंक्ड आसलो आनी मागीर काँग्रेस सत्तेर येयली. काँग्रेसीक आतां मेरेन जें कितें मेळ्ळां पळय तें आयतें मेळ्ळां. आयतें ताट फुड्यान मेळ्ळां. जाय तशें तेंच्यांनी इतलीं वर्सां रगडलें. देशानूय तेंच्यांनी कितलींशींच वर्सां सत्ता भोगली, आमच्या राज्यानूय भोगली. BJPन शुन्या पासून हांगा पर्यंत पावलेलो पक्ष, तेतून संघटना आसा, ऑर्गनायझेशन आसा, प्रत्येकाचें काम आसा. म्हाका आजून उगडास येता, आमच्या भुरगेपणान अख्ख्या आमच्या गांवांत एक 4-5 जाणूच लोक आसताले BJPचे. ते हें घालताले आनी भोंवताले कार्डां वाटपाक. तांकां हे पळय येयले भाजीपावले म्हणटाले. म्हणजे ती पार्टी आयज खंय पावली ती पळय. म्हणजे आतां देशान BJPचें सत्ता आसा, फूल थंपींग मेजॉरिटी घेवन नरेंद्र मोदी पंतप्रधान जाला, पूण तेंच्यांनी खंयच्याच पद्दतीन ऑर्गनायझेशनल हेचेर खंयच हयगय दाखोवंक ना किंवा ते कमी पडोंक ना. तेंची तयारी रात दीस. हांगा आसले लिडर, केन्ना तूं हेच्या पयलीं आयकलेले काँग्रेसीचे लिडर स्टेटीचे वचून खंयच्या तरी दुसऱ्या स्टेटीन काम करता. तानावडे 17 दीस आनी कोण तरी 15 दीस. विश्वजीत राणे तर ठाण मारून इंदोराक आसले. तेचे 8 का 9 आमदार ज्याच्या खातीर तेणी प्रचार केलो ते निवडून येयले. अशा तरेन काम करपी पक्ष, जो मनीस कश्ट करता ताका प्रमोद यश हें मेळटाच. काँग्रेसीचे कश्टच दिसना. आयतें मेळोन तांकां इतली संवय जाला की तांकां आतां दिसता की लोक BJPचेर बेजार जाला, परत तेंच्या फुड्यान आयतें ताट सत्तेचें मेळटलें म्हणून. तें आतां कशेंच मेळपाक ना. जशें सुयशान सांगलां तशें काँग्रेसीक आपली स्ट्रॅटर्जी बदलची पडटली. काँग्रेसीक विसारचें पडटलें की देशांतलो सगळ्यांत चड सत्ता भोगपी तो पक्ष आसलो म्हणून. ह्या विचारान जेन्ना काँग्रेस वयतलो आनी बाकीच्यांक कशेंय करून आमकां आतां BJPक सत्ते पासून पयस दवरपाक जाय, ह्या खातीर बाकीच्यांक फुडें काडटलो आनी तांकां फुडें काडून आपल्याक फाटल्यान रावतलो. रेसिपीचें पुस्तक हाडलें म्हणून पकवान तयार जायना. एक्झॅक्टली, ते करचें पडटा. बाजारांत वचून तुगे सामान हाडचें पडटा. सो निव्वळ काडचें पडटा. BJPच्या स्ट्रॅटर्जीचें, तेंच्या कामाचें हें फळ आसा. आनी 30 सीट कमी जावप म्हणजे कितली स्ट्रेंथ काँग्रेसीची कमी जाली ती पळय दोनूय राज्यांनी, मध्य प्रदेश आनी राजस्थान. हें दीस इज अ सायन ऑफ देअर कितें म्हणटात तशें त्यांच्या अपयशाचें हें चिन्ह आसा. आनी हेतूसून ते फिनिक्स पक्षा सारका आमी उडणार बिडणार आहा पळय त्यो गजाली बरोवपाक बऱ्यो आनी ते बातम्यांक बरो. आतां 24 मेरेन आमी कितें अशें एक्सायटमेंट बी दवरया काय पांगरूण घेवन न्हिदपाचें? दिसता एक्सायटमेंट उरतली. कारण उत्तर भारतान जशें सुयशान सांगलें, उत्तर भारतांतले सगळे राज्यांनी म्हणजे सोडले, बिहार, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, अशें 3-4 राज्यां जर सोडली जाल्यार सगळे कडेन BJPचो कब्जो आसा. आनी ऑब्वियस आमी एक गजाल हितून हें करूं शकना की RSSचें जें काम आसा तेज्या RSSच्या खांद्यार बसून भविश्या कडेन वचपी हो भाजपा. सो RSSची जोड आहा त्या BJPक आनी ताचो प्रभाव जो दिसता तो ह्या हितून इलेक्शनांतल्यान क्लियर दिसला. जालें अशें की कर्नाटकान जेन्ना सत्ता मेळ्ळी काँग्रेसीक तेन्ना ते मातशें शेफारले. तांकां दिसलें की आतां कितें तरी एक परिवर्तनाची लाट परती येवपाक सुरू जाला दिसता म्हणून. आनी तेंच्यांनी जे इंडियन नांवाचें जें कितें हें केल्लें, कॉम्बिनेशन केल्लें, तांकां सुद्दां वांगडा न घेता
सगळ्या राज्यांनी स्वतंत्र जावया अशा प्रकारचो एक डिसिजन घेतलो आणि ते फोंडान पडले. वेरेज कर्नाटकात हल्ल्या उपरांत BJPक दिसले अरे खंय तरी कितें चुकलां म्हणून आणि त्याचें आत्मपरीक्षण तेणें सुरू केलें. तेतून वसुंधरा राजे सारकी मनीस जिका तेंच्यांनी सायडलायन केल्ली तिका सुद्दां निमाणें हाडचें पडलें, तिचें सगळें जावचें ना म्हणून कळ्ळें. थंय शिवराज सिंग चव्हाणाकूय ते सायडलायन करपाक सोदताले. लास्टान मामाच सारको अशें म्हणून BJP भुमिका घेतली आनी तेच्या फाटल्यान रावले. सो हे जे सगळे BJPची जी स्ट्रॅटजी आसा न्ही ही काँग्रेसी कडेन ना. लॅक ऑफ स्ट्रॅटजी म्हणटा ती काँग्रेसी कडेन आसा. कसलेंच कांय ना, जेकडे युती करपाक जायना. जशें सुयेशान हांवें सांगलें न्ही एक्चुअली गरज आशिल्ली तांकां की अलायन्स जे आशिल्ले तेंच्या वांगडा जेन्ना वचपाक जाय आसलें. समाजवादी BSP कोण जे कोण मेळटा ते सगळ्या वांगडा घेवपाक जाय आशिल्ले. सो ते म्हाका दिसता काँग्रेसीन केलें ना. काँग्रेसीन ती करपाची गरज आसा कारण भारतीय जनता पार्टी आज जी इतली व्हडली पार्टी म्हणटा ही पार्टी ज्या राज्यांनी वयर सरल्या तेजो इतिहास काडून जर तुमी पळयलो जाल्यार हे RJD पासून MG पासून सगळ्या लोकांक ते शिवसेना पासून सगळ्या वांगडा घेवन तांकां काबार करून तेता तेंचेर वयर बसलेले आसा. सो एक काँग्रेसीक अशें कितें करचें पडटलें. काँग्रेसीक असो एकला चलो रे करून जावचें ना कारण परिस्थिती देशांतली तशी ना. म्हज्या एका फ्रेंडान म्हाका एक बरो WhatsApp मेसेज धाडिल्लो पळय हें सगळें जातकीर की नथींग सक्सिड्स इन काँग्रेस लायक फेल्युअर म्हणून. हे तुका असं म्हणपा लागलो जे थोडे जाण लोक बी पराभूत बी जाल्यात जांच्या नेतृत्वा सकयल ते इलेक्शन झगडले आनी हरले तांकां घडये फाल्यां काँग्रेस राज्यसभेर व्हरपाक शकता, तांकां घडये काँग्रेस फाल्यां जनरल सेक्रेटरी करपाक शकता अशें म्हण फुडली कांय दिसां भितर जावपाक शकता. हो काँग्रेसीचो रिसेंट इतिहास म्हणून कम्स टू अगेन दॅट इंडिया अलायन्स. प्रश्न सुयेश पहा की ती टिकतली आतां, ताका भवितव्य दिसता काय ताचें भवितव्य सोंपलें. न्ही भवितव्य परत यू गो बाय स्टॅटिस्टिक्स. तुका जर आतां BJPचे जर फाटले इलेक्शनाचे समजा पळोवचें कोणाची एनालिसिस आसूं NDA किंवा इंडी तूं जर 272 क्रॉस करपा जाय तुका जाल्यार तुजी वोट पर्संटेज अरावंड 39 to 40% आसची पडटा. सो काँग्रेसीची ती फाटले फावटी 40% म्हऱ्यान गेली. आतां 40% म्हऱ्यान जर तूं वतलो जाल्यार तुका आघाडी ही जायच. कारण आतां म्हणटा तशें हिंदी हार्टलँड अर्दो देश सोडून तूं आपले अर्दे सावथ इंडियन आनी हें करून घेवन वतलो जाल्यार तुका ती 40% मेळूं शकना. यू हॅव टू गो विथ अलायन्स. पूण आतां ह्या देशाचो कॅरेक्टर कसो स्ट्रक्चर हो देश बाय स्टॅटिस्टिक्स अजुनूय हिंदू बहुल देश. ताजें पॉप्युलेशन अबाव 60% अजुनूय हिंदू आसा. सो BJPन हें हिंदुत्व आनी न्यू नॅशनलिजम अशे तरेन ब्लेंड केला की तो 60% जो वोट बँक आसा ती 60% जे राष्ट्र आसा तांणी तें थ्रू नॅशनलिजम आनी थ्रू न्यू नॅशनलिजम आनी थ्रू न्यू हिंदुत्व तें ब्लेंड केलां. ताका लागून ताजो डायरेक्ट इम्पॅक्ट आमकां व्हडल्या स्टेटींनी दिश्टी पडटा. रायट फ्रॉम महाराष्ट्र टू मध्य प्रदेश टू UP टू बिहार सगळे स्टेटींनी जो हो हिंदी हार्टलँडा इफेक्ट दिसता तो आतां म्हणलें तशें तुका 40% हाजे म्हऱ्यान जर वचूं जाय ती एलायन्स तुका करचेंच पडटलें. पूण आतां एलायन्सांतल्या बारकाव्यां कडेन पळय काँग्रेस कितें करया म्हणटली बाकीची येतली काय म्हणटा तेच तुका. फॉर एक्झाम्पल गोंयांत अलायन्साचो कॅरेक्टर आनी कसो आसता जसो म्हणटा तसो रिजनल कॅरेक्टर खंयचोच पक्ष आपलो डायल्यूट करून नॅशनल पक्षा कडेन वचचो ना. गोंयांत फॉर एक्झाम्पल BJP आयली कशी आयली गोंयांत BJP RSS आनी पर्रीकाराच्या खांद्यार बसून आयली. पर्रीकार हो थळावो फुडारी आशिल्लो जाका लोक ताच्या कार्याक लागून मानतालो RSSाचे जावं हेर आसूं ताजे इंटेलिजन्सा लागून ताजेर BJP बसली आनी BJP आयली. एकदां तो मास लिडर तयार जालो की मागीर लोक ताका फॉलो करतना ते नॅशनल ब्रँडाक पळयनात. तो हिंदू पक्ष किंवा हिंदी पक्ष किंवा आनी कोण नॉन रिजनलिस्टीक पक्ष अशें पळयना. हेंच सावथाकय जालां. तामिळनाडूचे पक्ष मोस्टली एक्टरांनी वयर काडिल्ले. काँग्रेस BJPन रजनीकांता सारकेल्याक ट्राय केलो थंय पयलीं. थंय पक्ष कशे येतात एक्टरांच्या फाटीर बसून पक्ष वयर सरतात. आतां घडयेक BJPक थंय जर रजनीकांत मेळिल्लो रजनीकांत हो मास लिडर पिक्चरांतल्यान आसूं खंयच्यान आसूं तो आणे मागीर ताजे फाटीर खंयचोय पक्ष बसूं मागीर लोक ताजें आयकून घेतात. हो तामिळनाडूचो तेवटेन आंध्रा तेलुगू सगळो बेल्ट जो आसा तांचो इतिहास. सो तसो अजून काँग्रेसीक मेळना ज्या BJPक मेळना. ज्या दिसा BJPक अथवा काँग्रेसीक तशे लिडर मेळटले तेन्नाच ते पक्ष थंय शिरूंक शकतले. सो एज ऑन डेट इंडिया आघाडी म्हण कितेंय म्हण
रिजनल पार्टी कडेन तांची जुळवाजुळव हें फुडारपण आसतना अशे तरेचें फुडारपण आसतना जें फामिलीचें नेतृत्व घेवन येता घराण्याचें नेतृत्व घेवन येता अशें नेतृत्व त्या रिजनल पार्टींनी ब्लेंडिंगच शक्य जावचें ना इम्पॉसिबल. Joel, you feel that end of road for this India alliance, or you feel that they may still try something out of survival instincts? See, when these 5 states went to poll, एक खूब उपेक्षा आशिल्ली की this was supposed to be a litmus test for or the first test for India alliance. So and तितून भितर also Congress had to prove themselves as a big brother in this alliance, but ते जावंकूच ना. There was an embarrassing defeat for the Congress. Expectationाचे हेजेरूय ते मार खाल्लो तेणी खूब. So in a way this was a failure at the first attempt. But having said that, we can't just say that okay, that's the end of the road for India alliance. Okay, fine. आता तितून भितर मातशें फ्रिक्शन जालां तें कळटा की एकटो भायर सरता मिटिंगेंतलो, ती मिटींग अनावन्स केली तितून भितर आपूण भोवना म्हणून सगळे भायर सरत वचता. पण going ahead, I think India alliance still is the way for the group to fight together as a group, rather than Congress going or other parties going. No, I'm not having any doubts about Congress wanting to have an alliance with these forces now, regional forces now. Whether these regional forces will be okay with having an alliance with Congress. Definitely, regional parties will have to, blend together, as Vish has said. Otherwise, there are no two ways about it. The regional parties alone will not Or survive. will they prefer to cozy up with BJP? रिजनल कॅरेक्टराक तांचो भंय आसता. फॉर एक्झाम्पल डीएमकेचे कंटिन्युअस इंडिया अलायन्स येतकीर तूं डीएमकेचे कंटिन्युअस स्टेटमेंट पळय मिनिस्टरांचे हे कित्या खातीर करतात ते तांचे जे थंयचो वोटर बेज आसा तांचो जो रिजनल फॉलोवर आसा तांचे मदीं इनसेक्युरिटी तयार जावंक जायना. बाबा डीएमके पक्ष काँग्रेसी बरोबर वता, हिंदी हार्टलँडांतल्या राष्ट्रीय पक्षा बरोबर वता, आमची आयडेंटिटी हें वतली काय ना. ती आयडेंटिटी लोकांक कन्विन्स करपा खातीर ते कंटिन्युअसली एंटी हिंदू एंटी नॅशनल अशें स्टेटमेंट करीत वतात. सो अशी पार्टी काँग्रेसी कडेन ब्लेंडूच करूंक शकचे ना, कारण मोमेंट दे गो विथ इट तांची आयडेंटिटी क्रायसीस तयार जाता. प्रश्न हो आसा की इट्स अ व्हेरी सिंपल थिंग की काँग्रेसीक जाय आसतले वेदर दीज रिजनल पार्टीज नाव विल प्रिफर टू गो विथ काँग्रेस or they would like to cozy up with the BJP. ना प्रमोद, म्हाका दिसता रिजनल पार्टींकूय आतां काँग्रेसीची गरज आसा. जशी काँग्रेसीक तेंची गरज आसा तशी तांकांय आतां काँग्रेसीची गरज आसा. ज्या पद्दतीन आयज राजकारण फुडें चल्लां, आतां शिवसेना सारको पक्ष आयज तेजी परिस्थिती कितें जाली ती पळय, मगो पक्ष आयज कितें परिस्थिती जाली ती पळय. म्हणजे सगळे रिजनल पार्टीचे जर तूं पळयशीत ज्या पद्दतीन रिजनल पार्टीचेर आतां BJP हावी जावपाक लागल्या, तांकांय तेंच्या स्वताचो अस्तित्वाचो प्रश्न आतां निर्माण जाला. सुयेशान सांगलें तें एकदम बरोबर की ते रिजनल पार्टींक स्वताची एक आयडेंटिटी आसा, रिजनल आयडेंटिटी आहा, आनी नॅशनल पार्टी कडेन अलायन्स केल्या उपरांत ती रिजनल आयडियोलॉजी तेंची पुसून वयतली काय कितें. पूण आतां परिस्थिती आयडियोलॉजी कुशीक दवर. आयज परिस्थिती त्या पक्षाच्या अस्तित्वाचीच जाल्या आनी तें अस्तित्व जर टिकोवन दवरतलो जाल्यार काँग्रेसी वांगडा वचप हें तेंच्या खातीर सामकें कंपल्सरी आसा. आतां म्हाका कितें दिसता जाणा सद्याच्या परिस्थितीन प्रमोद की रिजनल पार्टी रेडी आसात, पूण काँग्रेसीचो तेम जे म्हणटात पळय ते तेम अजून तेंचे कशेंच देवाना. एक्चुअली एज अ बीग ब्रदर काँग्रेसीन आपल्या व्हडल्या शत्रूक हरोवपाक लागून ह्या सगळ्या पार्टींच्या पॉझिटिव्ह गजालींचो उपयोग करून घेवंक जावो. काँग्रेस कितें करता, काँग्रेस तेंचो उपयोग करून घेतलो अशें दाखयता, पूण राजा मात्र आपुणूच उरतलो. आपूण राजा म्हणटकूच म्हाजें हें आनी तुमचें तें, तशें जावं शकना. बऱ्या पद्दतीन सुयेशान नॉर्थ आनी सावथ इंडियेचें जें एक हें आसा हिंदी बेल्ट आनी रिजनल आयडेंटिटी हो एक्सप्लेन केला. सो आतां सद्या इंडिया अलायन्स होच एकमेव पर्याय. BJPक फायट दितलो जाल्यार म्हणजे इंडिया अलायन्स जालें म्हणजे तुमी इलेक्शन जिखलें अशें ना. चॅलेंजीस प्रचंड आसात. सो ह्या सगळ्या चॅलेंजीक जर फेस करतलो आनी BJPक जर 2024 जर तुमी रोखतले जाल्यार प्रचंड पद्दतीन तयारी करची पडटली. हांगे एकठांय येवपाची बी तुका परिस्थिती दिसता काय हे अशेंच तुगेले मेळटले आनीक म्हयन्यान मेळया म्हणटले मागीर आनी कितें जातलें. ह्या इलेक्शनान प्रमाण काँग्रेसीन जें केलां की अलायन्स पार्टनराक वांगडा घेवप ना, आपुणूच लडपाचें म्हणून, तितून एक रॉंग सिग्नल गेला आनी ती मिटींग पोस्टपोन जाला दिसता म्हाका तांची सगळी. तो एक हे आसा धोका. पूण तरी सुद्दां जे लिडर जे आसात स्टॅलिन आसत किंवा शरद पवार आसत, अरविंद केजरीवाल आसा, ममता बॅनर्जी, ह्या लिडरांची एक हें आसा
ते एम्बिशियस लोक तांकां तेंचे हें आसा की कशें तरी करून एक फावट ट्राय मारूया 24 कारण बऱ्याच लोकांचे वय बी जाल्लें आसा पिराय जाले एक फावट न्ही ते 19 दिसां मेरेन कोण आसतले नासतले चित्र काय खबर ना सो ते कशें तरी करून म्हाका दिसता की एकठांय येतलेच BJP हे करपा खातीर पूण हे तितलें सोंपें ना आतां BJP म्हणजे BJP हें करतलो जाल्यार डिफीट करतलो जाल्यार कारण तशी पावर आतां ना सावथाची जर गजाल केली सावथान 126 सीट सुमार आसात सगळो जोख जे आसा पळय ते सगळे नॉर्थन आनी महाराष्ट्रान सगळे हे सेट ते बी चडशे सीट रिजनल पक्षांकडे हय आनी कर्नाटका सारक्या जाग्यार कंप्लीट BJPच आसा थंय तेलंगणांत आतां BJP आनी BRS करूं शकता फुडें आपल्या तांचे अलायन्स वेगळो सो तितले BJP हे करपा खातीर म्हाका दिसना की हे जातलें इंट्रस्टींग फिगर फाटले जे आतां 5 स्टेटी जाले न्ही तातूंत भयंकर इंट्रस्टींग एक फिगर आयला वोटींग जें आसा पळय दीस वॉज इन एक्झीट पोल्स आनी एक्झीट पोल्स आनी तें फिगर खुबश्या कडेन टॅली जाला 70 वर्सां काँग्रेस जेन्ना उरली पळय तें जनरेशन ती 2 जनरेशनां त्या काँग्रेस कार्यकर्त्याचे राजवटीक जी आयली तांचें वोटींग अजुनूय चडशें काँग्रेसीकच जायत आसा आनी ताजे नंतर जे युवा पिढी 18 इयर्स जावन मतदानाक आयली जी BJPच्या रेजिमाक कार्यकाळांत 2000 ते 2004 अथवा 2000 ते 14 हातूंत जी वोटर तयार जाली पळय हांणी BJPची रेजीम पळयल्या एक वेगळी रेजीम पळयल्या ते कंटिन्युअसली BJPक मत मारीत आसा सो BJPची स्ट्रॅटजी अशी आसा की नवे जाणी आमची राजवट पळयल्या तांकां मतदार करप सो ज्यांची राजवट पळयल्या उदाहरणार्थ गोंयांत MG आसा जाणटेले ती MG तो शिव अजून ते बाबडे शिवां वळखतात ते तांचे जनरेशनान MGची राजवट पळयल्या तांकां तीच याद आसा ते कितेंय जालें तरी ते MGकूच मारताले ते सुदिना पळोवचे ना अशें प्रत्येक कडेन आसा काँग्रेसीची राजवट ज्यांनी इंदिरा गांधी पळयल्या ते राजीव गांधी नरसिंहराव मेरेन पळयला ते अजून काँग्रेसीक मारता काँग्रेस खंयी पावूं ते गांधी आनी राहुल गांधी पळयना की आज ह्या देशाची लोकसंख्या जर घेतली ऑलमोस्ट 65% लोकसंख्या ही 40 सकल आसा म्हणून ताजेर तो BJPक फुडार उरता कारण वोटींग पॅटर्न तसो आसता ऑन दॅट हें किशोर आय जस्ट ब्रेक द पॅटर्न ऑफ आमगेलें की हें जातकीर आतां उत्तर गोंयांत जो आमी BJP खातीर सेफ सीट म्हणटात सामको थंय हांव उमेदवार काय तूं उमेदवार अशी एक रिस्सी खेच सुरू जाल्या आमी दिलीप परोळेकराक आयकलो दयानंद सुट्टेक आयकलो भाऊ बाबडो गोलकिपर कसो ते गोल मारता ते आडावपाचो प्रयत्न करता ते तो गोल कितले दीस तो आडायतलो ते म्हाकाय खबर ना म्हणजे आता विरोधक आणि दुसरी कॉमिक कशी की दुसरी वटच्यान तर आवाज ना काँग्रेस आपल्याला कोण उमेदवार बिवर सांगत ना झगडी BJPच्या तिकिटा खातीर चल्ल्यात ना पयली एक गजाल म्हटल्यार नॉर्थ गोंयान प्रमोद एक गजाल की नॉर्थ गोंयान ज्या मनशाक BJPची तिकीट मेळटली तो खासदार जालो हें सद्या फिक्स जाल्लेलें आहा आता खासदार जावपाची गॅरंटी जशी मोदीची गॅरंटी तशी गॅरंटेड सीट त्यामुळे सीट मेळ्ळो काय खासदार त्याच्या खातीर धडपडी जातली एक गजाल की जेन्ना खंयच्या राजकीय पक्षाक अशा पद्दतीचे एक तर्फी यश मेळटा त्या राजकीय पक्षान इंटरनल संघर्ष हे जातातूच हें इतिहासानूय हेच्या पयलीं दिसलें BJPची आज परिस्थिती ती जाल्या की सगळेच BJPन कवळ्या कारणान विरोधक म्हणटा ते नात सो शेवटी प्रत्येक लिडराक आपल्यो खंय तरी लिपलेलो म्हत्वाकांक्षा आतां एक गजाल म्हाका दिसता की 5 टर्म गेले 5 टर्म म्हणजे जवळ जवळ 25 वर्सां श्रीपाद भाऊ उत्तर गोंयचें प्रतिनिधित्व करता श्रीपाद भाऊ हो केंद्रान अटल बिहारी वाजपेयीच्या टायमारूय मंत्री जालो ह्या 2 टर्माक नरेंद्र मोदीच्याय तो मंत्री जालो संसदेन लोकसभेन एक खासदार म्हणून उबो रावन गोंयचे विशय मांडपाची संदी श्रीपाद नायकाक केन्नाच मेळोंक ना विरोधकान थोडो टेप उरलो तो त्या टायमार काय त्याच्या कडल्यान तशा पद्दतीचो खंयचोच विशय आनी मंत्री म्हणूनय वेगळो एक कितें तरी वेगळोच प्रभाव पाडपाकूय तो सक्सेसफूल जावं ना आनी एक सिनियर लिडर 25 वर्सां आतां काळ बदलला 25 वर्सां जावन गोंयचे वेगवेगळे प्रश्न तयार जाल्लेले आसात कितलेशेच विशय आसात आतां ड्युएल सिटीजनशिपीचो येदो व्हडलो विशय तो खरो म्हणजे आतां संसदेन वचून तेचेर उलोवणें करून तो विशय सुटाव करपाक जाय दयानंद सुट्टे बी मांडपाक शकतलो ना म्हणजे माझे म्हणणें की आनी BJPक नाकाय ते मांडलेलेय नाका BJPक ते मांडलेलेय नाका पूण प्रश्न जर तूं पळयशीत जाल्यार उत्तर गोंयाक दावो कोण करता दिलीप परोळेकर आनी दयानंद सोपटे म्हणजे उत्तर गोंयची तिकीट ही भंडारी समाजांतल्याच लिडराक वयतली काय कितें काय तशें थरला काय कितें तें आतां पळोवचें पडटलें कारण आनीक कोण थंय आपलो दावो सद्या करपाचें धाडस करिना सद्या काँग्रेसी दावो करना आपल्याला कोण उमेदवार बी घालतले सद्याची BJPची जर स्ट्रॅटर्जी पळयत कार्यक्रम कितकेशेच जातात पूण श्रीपाद भाऊ काय ते भितर सहभागी करून घेनात सो यू फील दॅट नॉर्थ गोवा सीट इज ओपन ओपन येस येस हय पांडुरंग बाब एक दिसता
की श्रीपाद भाऊन खंय रेस्ट घेवची अशें कांय जाणां दिसता. तुका दिसता की रेस्ट घेवची? श्रीपाद भाऊच्या वयाचो विचार करून ताका रेस्ट घेवपाक सल्लो येता पळय, त्या लोकांचे वय कितें समजा 18-19 वर्सांचे न्ही, ते जाणटेपणांत कडे आसात सगळे लोक. सो म्हाका तातूंत कांय लागना. जो मेरेन श्रीपाद भाऊ आमी हांगा राजकारणान आमचे मुख्यमंत्री बी पळयल्ले आसा 70-80 वर्सांचे, गोंयांनी गोंयकारांनी पळयल्या. सो हे गोंयकारांक कांय नवीन न्ही आनी ताजी एज जाली म्हणपा सारकें. श्रीपाद भाऊ आजून बरो धडधाकट आसा आनी तो एक अजात शत्रू म्हणजे समजा जो कोणाक काय ना आनी गॅरंटीचो सीट किशोरान सांगलो तसो, हो गॅरंटीचो सीट म्हणून ताका बाबड्याक सायडीक काडून आपूण चान्स मारपाक कांय जाणांचो प्रयत्न आसतलो. म्हणून ह्या जाणांनी रेस्ट दिला. प्रमोद हांकां जर खरें इलेक्शन लडपाची जर इच्छा आसा न्हू, हांच्यांनी खरें म्हणजे सावथाची तिकीट मागपाची. थंय खरी गरज आहा. थंय बावडो नरेंद्र सावयकाराक तिकीट मेळटा म्हणून 4-5 जाण सावथांतले उबे जाल्ले आसा, हांच्यांनी थंयच मागपाची तिकीट, थंय मेळटा जाल्यार पळोवपाची. ती सीट जिखपाक जाय खरी म्हळ्यार बीजेपी. ही सीट गॅरंटीची न्ही. आमी हांगा जालां कशें जाणटो, नेमक्या आमी भाऊ कडेन पळयतना गोंय म्हणून पळयता. एक्चुअली तूं टीम मोदी ही जर पळोवशी, फाटले 5 स्टेटीची इलेक्शनां पळय, ताणें वेवस्थीत आपले जे सिनियर आसा मंत्री तांकां स्टेटीन काडल्या. सो इज रिन्युवींग हीज टीम. तो आपली टीम नवी करता. जे थंय जाण तो तोमर आसूं, शेखावत आसूं, कोणीय आसूं, इवन ताणें सिंधियाक MP भोंवडायलो एज अ यूथ. तो यूथ वयर तयार करता टीम आनी जी जाणटी आसा तांकां सकयल पुश करता. म्हण तांणी सकयल स्टेटीक नेतृत्व करपाचें, तांणी सकयल युवा नेतृत्व करपाचें, रिटायर जावपाचें. आपूण वयर आसतना आपणें युवा ब्रिगेड वयर तयार करपाची आनी आपुणूय 75क तेंकता. मोदी इज हिमसेल्फ टचिंग 75 बाय 2026. सो म्हणून तो आपली एक यंग टीम थंय घेता. सो ह्यो गजाली जर भाऊ काडून लायत, कारण भाऊ 35 वर्सां जाली मिनिस्ट्रीक आसा, 35 वर्सां जाली एक मंत्री MOSच उरता. MOS कसो उरता? राजवर्धन सिंग राठोडा सारकेलो मनीस येवन पयल्या टर्माचो दुसऱ्या टर्माक मिनिस्टर जाता, कॅबिनेट मिनिस्टर. अशे कितले मंत्री आहा जे डायरेक्ट आयले आनी एका टर्माक परफॉर्मन्स दाखोवन तांणी रिजिजू सारकेलो भुरगो मिनिस्टर. रेस्ट घे म्हणटा. हे परफॉर्मन्स जे आसा, That is one aspect. But another aspect is in BJP, if you see, a new trend is coming in. Yeah, candidate दुसऱ्या कॅन्डिडेटाचेर टिका करूंक लागले. You have seen this in Congress. Congress सारखे उठ एकामेकाक अटॅक. हे BJP नाशिल्ले पयलीं. BJP अशें केन्नाच नाशिल्लें. खंय पक्ष तुगेलो सत्तेर जर 10 वर्सां उरलो, कसले एलिमेंट मागीर तयार जातात. The only attack. काँग्रेसीक ते जाणटेपण बादलां हे युवा वोटराक खबर आसा म्हणून BJP तो धडो घेवन आपूण युवा पायलटाक कित्याक राजस्थानाक पायलटाक कित्याक ट्राय करता. ह्या लिडरांनी खरें म्हणल्यार श्रीपाद भाऊ रिटायर जाता अशें सांगपाची हें येवपाक जायना, कारण त्या मनशांनी पार्टी ही घडयल्या हांगासरली. सो तो जर स्वता जाता न्ही, वयता रिटायरमेंट घेता भाऊ, जाल्यार ते सगळें मान्य. न्ही वयल्यान नॉर्थ गोवाक हांव म्हणटा ट्राय करपाक कंप्लीट स्कोप आसा भाऊ कडेक दवरून. कित्याक नॉर्थ गोवा इज अ सेफ सीट. सो भाऊक रिप्लेस करपाक वयल्यान नवें नेतृत्व हाडपाक पूर्ण स्कोप आहा BJP. These utterances have no meaning because the parliamentary board will decide. And बीजेपी स्पोक्सपर्सना विशीं उलयलो. सेकंडली इंडिव्हिज्युअल कितेंय प्रेफरन्स आसूं तुका तेजो अर्थ कितें आसता. बरें, हांव पार्लमेंटरी बोर्डाचेच सांगता, कारण थंय मार्गदर्शक मंडळ म्हणून प्रकार आसता. पयर कोण तरी भाऊचेर स्टेटमेंट केलो मार्गदर्शक मंडळाचो, ते आदल्या सगळ्या मार्गदर्शक थंय मार्गदर्शक मंडळान धाडपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या थोड्यांची. हय जोयल, व्हेरी फ्रँकली तूं म्हाका ती सगळी बरी फिलॉसॉफी बी सांगता तें बरें आहा. शूड श्रीपाद जो व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट जो सोपटेन रेज केला, शूड श्रीपाद भाऊ टेक रेस्ट or he should not? See, if age should not be a factor, I don't think age should be a factor to retire people. तशें जाल्यार एज फॅक्टर आशिल्ले खूब जाणांक रिटायर करचे पडपाचे. Once upon a time, I remember Parikar calling someone rancid pickle, reference to LK Advani. Unfortunately for me, it was on my show only. But if age is a parameter, खूब जाणांक रिटायरमेंट फावो आसतलें न्हू, तेकाच कित्याक एक सिंगल why only श्रीपाद नायक, you know. So performance should be the ultimate. तुका दिसता परफॉर्मन्स लायल्यार तुगेलो भाऊ प्लीज कंटिन्यू म्हणटा? No, absolutely not. You know, but again, you know, you have to decide whether the person incumbent who is actually filling in for him is a better replacement. Then the party will have to decide. परफेक्ट म्हाका दिसता मुद्दो जोयलान मांडला की एज हो फॅक्टर आसपाकूच शकना. परफॉर्मन्स वायज जर आमी उलोवपाक गेल्यार भाऊच्या परस
व्यवस्थित म्हणजे बरो परफॉर्म करपी उमेदवार आसा काय की नाही जे दावे करतात ते हाचो विचार करचो पडटलो. तुमकां प्रूव करचें पडटलें की जो उमेदवार आमी दिता तो भाऊच्या परस बऱ्या पद्दतीन परफॉर्म करूं शकता जाल्यार तो लोक मान्य करतले, नाजाल्यार भाऊच्या वाटेक वयचे जाल्यार लोक ताचे वगीर रावपाचे ना. बेस्टच गेलो बेश्टोच तुका भाऊच्या वाटेक वचोंक मेळचो ना. बेस्टच मेळना पडटा. ना 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 भाऊच्या वाटेक बेश्टोच वचोंक मेळचें ना. वेळान कळटा म्हाका भाऊ अजात शत्रू कित्याक तो. बीजेपी भाऊच्या वाटेक जर वचत न्हू हें जें कितें व्यवस्थीत चलना पळय बेजिकली तूं कितें म्हणटा, बेजिकली किशोर तूं अशें म्हणटा की भाऊक जर रेस्ट घे म्हण जर सांगतात जाल्यार लोकांनी तांकां रेस्ट दिल्या निवडणुकीक, तसले मनीस तुगेले ते उमेदवार नाका म्हण तूं. अशें म्हण न्ही तूं. पांडुरंग हे कशें दिसता तुका? ना ना तो लोकांनी रेस्ट दिला त्या मनशांनी भाऊक रेस्ट घे म्हण सांगचें न्ही अशें म्हणटा. ना किशोर हो त्या पेडण्याच्या दृश्टीन उलयला तो. अशें 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 म्हणून एसेंब्ली आनी पार्लमेंट दोनूय वेगवेगळ्यो गोश्टी. सो कोणाक लोक स्विकारीत ताचो कांय नेम ना. पूण ताजो मुद्दो इतलोच आहा, नॉर्थ हे सेफ सीट हय. म्हणून कोणें दावो करचे परस हय. तुगेले कॅपेबिलिटीचे बाबतींत दॅट्स द पॉयंट यू आर ऑल्सो मेकिंग. दॅट इफ देर इज एन ऑपॉर्च्युनिटी टू सेंड अ बेटर मेंबर ऑफ पार्लमेंट फ्रॉम गोवा देन दीस थॉट वॉरंट्स अ व्हेरी सिरियस. तसो विचार जावं शकता कारण सुयेशान सांगलां अशें की बीजेपी कडेन जर कोण बरें यंग गोंयान जर नॉर्थ गोंयान जर कोण मेळटा आसत न्ही वयरय गरज आसा. कारण कितले फावटी ते कॅबिनेट रिशफल करतना पेच जाता की खंयच्या लोकांक घेवप काय म्हणून. कारण जे जांचे वय जाल्ले आसा किंवा नॉन परफॉर्मिंग जे आसात पळय तांकां MOS बी आनी एटलिस्ट पदां दिवपाची. तसो मोदीन पर्रीकाराक आपल्या जाय म्हणून आपोवन घाल्लो. पर्रीकाराक हांगा परफॉर्मन्स करनाशिल्लो न्ही, बरो आशिल्लो. तसो मोदी कोणाकय बरो परफॉर्म करतले आपल्या जाय म्हणून वयर आपोवन थ्रू लोकसभा आपोवन व्हरपाक शकता. बरें लास्ट रावंड घेवया. सावथ गोंयचे कितें हेजे परची 5 स्टेटीचे जे रिजल्ट आयल्यात जेवेल तुजे कडच्यान सुरवात करता. ताजे उपरांत सावथ गोंयाक काँग्रेसीची तिकिटाचेर झोपय पडटली काय थंय बी बीजेपीच्याच तिकिटाचेर झोपय पडटली? There the situation is completely different. There Congress is going to fight for candidate. आता जशें हिंगा बीजेपीचें अशें हें जाता तशेंच थिंगा काँग्रेसाचें जातलें बिकॉज सार्दिना ऑल्सो इज trying his best to retain his. There are people in Congress who are telling Sardina also to take rest. Yes. The same thing. That is a very interesting thing. Interesting thing that he has done enough. So आता एक दुसऱ्यांक चान्स. आणि जे सांगतात तेही बी सामकी यंग तरतरीत न्ही, तेही पांडुरंगाली बरोबर. So the exact scene is replicated in South Goa towards the Congress side. हय सुयश, सावथाक हाजे उपरांत तुका दिसता एज फार एज टिकीट इज कन्सर्न बीजेपीची तिकिटाचेर झोपय पडटली काय काँग्रेसीच्या तिकिटाचेर झोपय पडटली? ते बीजेपीचे कॅन्डिडेट्स पळोवची तांचे एक दोग जे आसात सावयकार तो तसो सद्याचें कॅल्क्युलेशन पळयचे इंडी अलायन्साचें स्ट्रक्चर जावं आतां परिस्थिती जाल्या ती 5 राज्यां नंतर इंडी अलायन्साची जी परिस्थिती जाली ती पळयत जाल्यार सावथाक तांचो फॉर्मर जो MP आसा अथवा इज अ सेफ कॅन्डिडेट असो दिसता. सो आनी ताका एज फॅक्टरी असो भाऊ भशेन ना. सो मे बी ताजो जर तो तिसरो टर्म आसत MPचो मे बी इन्स्टेड ऑफ नॉर्थाचो जो मनीस वतलो ताका कॅबिनेट बर्थ मेळचो ना. इन्स्टेड सावयकार सावथाक जर आनी दॅट वील बी अ बीग मूव फ्रॉम द मायनॉरिटी आस्पेक्ट दॅट इज बीग मूव सावथाचे रिप्रेझेंटेशन. ओके, इज व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट. सावथाचे कितें नरेंद्र सावयकराचें हें आशिल्लें सगळ्यांक दिसतालें की नरेंद्र सावयकर हो निर्विवाद हे आसतलो म्हणून कॅन्डिडेट. पूण आतां बाबू कवळेकर अजूनय म्हाका दिसता मडगांवच्या भोंवतणचे लोक तयार जाल्ले आसात सर जे मागतात जांकां उमेदवारी घेवपाची इच्छा आसा. आनी काँग्रेसीनूय फायट आसा. कॅप्टन विर्यातो आसा, वेल्वीस आसा, सार्दीन आसा, अशें म्हाका 3-4 लोक थंय उबे रावतले काँग्रेसीनूय. सो काँग्रेस सावथाची तिकीट दोनूय पार्टीक हें आसा की थंय दोनूय पार्टींच्या तिकिटाचेर झोपय पडटली. किशोर ना दोनूय पार्टीची झोपय पडटली. पूण म्हाका दिसता की सावथाक एडवोकेट नरेंद्र सावयकर जेन्ना खासदार आसलो खूब तेणी बरें काम केल्लें व्यवस्थीत पद्दतीन प्रश्न. हय, नरेंद्र सावयकर हो एक्चुली फिक्स म्हणजे बरो कॅन्डिडेट बीजेपी खातीर. पूण जालां कशें की बीजेपीचें काँग्रेसीकरण जाल्ल्या कारणान आतां बीजेपीचे मूळ जे आसा पळय तेंच्या बद्दलूच आतां कसो विचार करचो असो पेस बीजेपीक पडला. बाबू कवळेकर हो नरेंद्र सावयकराक पर्याय जावं शकना. आतां दिगंबर कामता सारको मनीस समजा जर ताका उमेदवारी दिवपाचेर जर थारला गेल्यार ओके, दिगंबर हो एक सिजन आनी वेल एक्सपिरियन्स अशा पद्दतीचो लिडर. सो नरेंद्र सावयकर हो बरो ऑप्शन आसूनय नरेंद्र सावयकराच्या नांवाचेर तेंचे तकले गाठयो कित्याक पडल्या पळय हो प्रश्न. दामू नायका सारको मनीस आसा जाका दिसता की तो सद्याक खंयसरूच ना.
सो तो एक यंग लिडर, एक बरो फेस BJPचो जावपाक शकता. साऊथ गोवाच्या बाबतींत उमेदवारीच्या बाबतींत BJP मातशी सावध दिसता, पूण काँग्रेसीन पांडुरंगान सांगलें तशें कितलेशेच लिडर आसा आनी सगळे बरे आसात. कॅप्टन विरियत आहा, एल्वीस आसा, गिरीश म्हणटा आपूण फातेड्डोचो आपुणूय सावथाक रावतलो. सार्दीन तर म्हणटा की आपले अजून रिटायरमेंट जावंकूच ना. सो ह्या झगड्यान ते म्हाका दिसता शिजोवन भाजपाक वाडटले आनी कांयच करपाक शकना. हांव इतल्याचेर थांबताच. बरी एक इंट्रस्टींग गजाल आसा की आमी 5 वर्सां पयलीं 2 खासदार निवडून दिले, एक उत्तर गोंयांत, एक दक्षिण गोंयांत. आज अशी परिस्थिती आयल्या की दोनी कडच्या खासदारांक तांच्याच पक्षांतले लोक मातसो विसव घे म्हण सांगतात. एक काँग्रेसीचो, एक BJPचो. बट एक गजाल म्हाका दिसता गोंयकार म्हण म्हाका एवरीबडी ऑन दीस टेबल एज अ कन्सेन्सस की बरे खासदार धाडया आनी आसात तांची परस जर बरो उमेदवार मेळटा जाल्यार स्वागत आसा. ना जाल्यार ओगीच कसली तरी समीकरण करून एक खासदार म्हूण धाडप आनी मागीर ताणें 5 वर्सां त्या संसदे भितर हूं की चूक करप ना, अशी परिस्थिती आमच्या गोंयकाराचेर हाडनाकात. ही आमी दोनी पक्षा कडेन जॉयल मागपाक शकतात, कारण दोगी जाण तीच चर्चा करतात. तुवें बरें सांगलें, हे नॉर्थाक करता ती चर्चा ते सावथाक करता म्हणून. इतलेंच मागता आनी थांबता. सुयश, किशोर, जॉयल, पांडुरंग, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.